आमच्या जिवितांत वा आमच्या घोराब्यांत देखून आमी पळयलां आसतलें केन्ना आमी असले परिस्थितींत पळया आसतलीं की उदाहरण म्हणल्यार आमी आमच्या फिरगोजींत बी बरें काम करतात. सगळें हांव आपूण जायते एक्टिविटीजांत भाग घेता. हांव हे कमिटींत आसा त्या कमिटींत आसा आनी सगळें आख्खो फोकसूच तुजेरूच आसा. म्हणजे तूं सगळें काम बरे भशेन करता आनी बरें करता म्हूण लोक तुजे जायते उलयतात. तेच परी आमच्या कामांनी देखून न्हू तुका घडये बरो प्रमोशन मेळ्ळलो आसा आनी तूं बरें काम करता म्हूण सगळीं जाणात. तूं एक ह्या म्हयन्याचो बरो वर्कर म्हूण तुका हांवें नेमलेलो आसा आनी अकस्मात मोगाच्या भावान भयणीनो ह्या परिस्थितीन आनीक कोण येता आनी ताचें नांव वाडोवंक लागता. आनी आमचे भितर केन्ना केन्ना तो झेलसी तो राग भितर सरता आनी आमी त्या मनशाक सकला घालूंक सोदतात. हीच परिस्थिती मोगाच्या भावान भयणीनो आयच्या आमी ह्या वाचपांत पळयल्या. ह्या दिसांनी आमी पळयत आसात हे फारीझेव ते जेजू लागीं भासाभास करतात. आनी आयज मोगाच्या भावान भयणीनो आमी पळयता आयज हो निमाणो दीस. फाल्यां सावन आमी ह्या पवित्र सातोड्यांत भितर सरतले. जेजूच्या कश्टांचो आयतार आमी पाडटले आनी जेजूची कश्टांची वाट आमी चलून वयतले. आनी आयज आमी पळयलां की हो परम याज्ञीक आनी हे फारीझेव ते निर्णय घेताय जेजूक जिवेशी मारूंक.